नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मित्रमंडळ सदाशिवगड हेमी जुलै 9 तारखेक आयतार दिवस टग ऑफ वार नावाचो चिखल कालो चिखलाचो खेळ कृष्णापूर हांगा आयोजित केला। कृष्णापूर श्री विठ्ठल रुक्माई देवस्थाना लागीं आयतार दिवस चिखलाचो खेळ जातलो। ह्या खेळात कोणी बी भाग घेवंक अवकाश आसा। ह्या खेळात राजू ओडची स्पर्धा जातली। स्पर्धेत भाग घेवंक आपले पंगडाचें नांव नोंदणी करूंक जाय। भाग घेवच्या पंगडाक एंट्री फी उरतली। स्पर्धा विजेताक ट्रॉफी आनी कॅश प्राइज दितले। सद्याक ना जाते आशिल्ल्या ग्रामीण भागाच्या खेळाक परत जीव भरच्या विचारान श्री छत्रपती शिवाजी महाराज मित्रमंडळ सदाशिवगड हेमी चिखल कालो आयोजित केला। सार्वजनिकान स्पर्धेत भाग घेवंक जाय किंवा स्पर्धा पळोवंक येवंक जाय अशी विनंती केलात। स्पर्धेत भाग घेवंक आपले पंगडाचें नांव नोंदणी करूंक 9048071950 किंवा 7019024416 किंवा 9972967170 ह्या मोबाईल नंबराक कॉल करा। दांडेली काळिनेच्या ब्रिजा सकल एक हरण मृत स्थितीत मेळ्ळो। वन विभागान स्थानिक लोकांच्या मदतीन वयर काढले। दांडेली काळिनेच्या ब्रिजा सकल उदकांत हरण दिसून येयलो। स्थानिक लोकांनी पळोवन वन विभागाक माहिती दिली। वन विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी येवन दोरी घालून हरण वयर काढले, पण हरण मृत स्थितीत आशिल्लो। सतत पावस पडत आशिल्ल्यान उदकांत हरण होवन वचून मरण पावल उरूंक शक्य आसा असो स्थानिक लोकांनी अंदाज केल्लो, पण हरणाले आरोग्य बिगड मरण पावल आसा अशें वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगले। महसूल मंत्री रेव्हेन्यू मिनिस्टर कृष्ण भैरेगौडा हेमी शनिवारा कारवार भेट दितले। मंत्री कृष्ण भैरेगौडा हेमी शनिवार सकाळी बेळगांवच्यान कारवार येतले। सकाळी 11:30 वाजता कारवार पावतले। नंतर 12:30 वाजता पावसान लुकसाण जाल्ल्या प्रदेशाक भेट दितले। तशेंच दनपारां 2:30 वाजता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अधिकारी बरा प्रगती पडताळण सभा करतले अशें जिल्हा प्रशासनान माहिती दिला। नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार। पावसाच्या उदकान हुंवार येवन आणि डोंगर कोसळून सार्वजनिकांक लुकसाण जाल्ल्या प्रदेशात कारवार अंकोला MLA सतीश सेल हेमी शुक्रवार दिवस भेट दिवन पळयले। कारवार शहराच्या बैतकोल भूदेवी देवस्थाना लागींच्या डोंगरार नौदळाच्या रस्तोकर्ते आशिल्ल्यान स्थानिक लोकांक त्रास जाती आशिल्ले बदल MLA सतीश सेल हेमी भेट दिले आणि पडताळण करून नौदळाच्या अधिकारी विरुद्ध गरम झाले। शुक्रवार दिवस अधिकारी बरा सैल हेमी बैतकोल भेट दिले। रस्त्या खातीर डोंगर खणतीत आशिल्ल्यान माती मोकळी जाला। पावसाचे उदका बरा माती होवन डोंगरा सकल आशिल्ल्या घरा लागीं पडती आसा। तशेंच आणि पावस सतत पडतीत उरल्यार डोंगर संपूर्ण कोसळून निघून अवघड घडची शक्यता आसा। You have to give me in writing tomorrow. Just hope ಬರ್ತೀರಾ ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾ ಅದು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಾಗ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್ उद्या गावात अशी दिला आणि हे उद्या परत त्यांचा सांगा का घर हा घरा वगैरे किती करता
whether this time it is possible. Permanent. डोंगरासकल घर असतात ह्या भागात लोक राहतात म्हणून खबर असून बी डोंगर खंडीलबद्दल नौदळाच्या अधिकारीक सैल हेमी प्रश्न केले. शनिवार दिवस नौदळाचे अधिकारी आणि राष्ट्रीय महामार्गाचे IRB कंपनीचे अधिकारी बरा सभा करून ह्या सगळ्या समस्येक परिहार दितले म्हण MLA सतीश सेल हेमी पत्रकाराक सांगले. अभी क्या है ना सर, बारिश ज्यादा आ रहा है, बारिश इसीलिए ज्यादा टेम्पररी के नहीं, लिए बारिश का महीना है ये. जमीन अभी एक ही झलक दिखा है बारिश की. तुम किसी से कंसेंट ले लो, कंसेंट ले लो किसी का, क्या करते हो करके लिख के दे दो आप पहले. पाइप को थोड़ा पकड़ के रखने के ಮಳೆಗಾಲ ಎಂತ ನಿರ್ಗಣನೆ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ 5-6 ದಿವಸ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ಮಳೆಗಾಲನೇ. नंतर अर्गा नेव्हल बेस समोर भेट दिले सतीश सेल हेमी पावसाचे उदाक समुद्रात वयचे बंद केले बद्दल नौदळाच्या अधिकारीक विचारले आणि पावसा वेळाचेर उदाक होऊन वचूक वाट करून दिवक तेमी सांगले. जो है आप और कुछ और लोग चल सकते. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಈ ಪರದೆನ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಅದೇ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅದು ಹೇಳಿ. ನೀರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ? ನೀರೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀರೇ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ನೀರಿನ ಹರಿವಿಂದ. ಅದೇ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ MIನವರು देवबाग समुद्र किनाऱ्याचेर पिचिंग कोसळून समुद्राचे उदक गावात येते असा. हांचे पिचिंगाक आनी फातर हाण दुरुस्त करूंक जाय अशी स्थानिक नागरिकांनी मागणी केला. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकोला ग्रामपंचायती भागात देवबाग समुद्र किनाऱ्याच्या नागरिकांक आपली घराची वणत कोसळची भंय लागला. कारण सध्या समुद्रात तुफान आशिल्ल्यान समुद्र खवळ्ळा. तेजेन समुद्राच्या पाळाच्या जोरान समुद्र किनाऱ्याचेर आशिल्ले पिचिंग कोसळटे आसा. गेल्या 2 दिसांत देवबाग पिचिंगाचे फातर वचून समुद्राचे उदक गावात येयले. अशें सुमार अर्द किलोमीटर पर्यंत पिचिंग कोसळटे आसा. जर अशीच परिस्थिती उरल्यार पिचिंग संपूर्ण कोसळून समुद्राचे उदक गावात येवन घराची वणत बी कोसळची शक्यता आसा. तेका लागून जिल्हा प्रशासनान आणि MLA सतीश सेल हेमी देवबाग समुद्र किनाऱ्याची परिस्थिती पळोवन पिचिंग दुरुस्त करचे कार्य करून दिवूंक जाय अशें स्थानिक लोकांनी मागणी केला. गेले 20 वर्सां गेले नाशिल्ले, ह्या वर्सा पुरा कांय ना. ह्या वर्सा म्हटल्यार तुफान जबरदस्त जाल्ले आसात. आनी थंय बस स्टॉपा कडेन थंय बस स्टँड आसा आनी थंय बस स्टँडा कडेन थंय बी पुरा कातरून गेला. काय ना आतां आमगेले जवळ जवळ नरशिवबागच्यान काळ्या पात्रा कडेन 2.5 किलोमीटर जातले. ते पुरा काय ना, पुराय सगळे कडेन थोडे पातर वयर पडते आसात. तेन्ना आमकां जरा भंय बी आसा. तेन्ना जाता तितले प्रयत्न करचे ना. जिल्हा अधिकारी जावं, आमगेले MLA जावं आनी आमगेले फिशरीज अध्यक्ष जावं, फेडरेशन अध्यक्ष आनी आमगेले गव्हर्मेंट जॉबाक आशिल्ले सगळे कंदाय इलाके, पोलीस ठाण्यांतले हेमी सगळे जाण येवन मात हे पळोवताय. कित्याक म्हटल्यार कळ्ळे शिवाय कळना. आतां 2-3 वर्सां जालीं अशें जाते आसा. करतले म्हणून सांगचे आसा, तूं अजून कांय जालें ना. तेन्ना जाता तितले प्रयत्न करून घेवन पाणी येवन घेवन 4 सुमार उदक भरता. तेमी येवन घेवन पळयल्यार तांकां प्रत्यक्ष कळटलें. 4 न्ही 2.5 येयल्या पुरो तेमी हांगा पुराय हांच्यान उदक भरिल्लें पुराय कळटलें. आतां चोवता म्हणल्यार हांगा आमगेले आंबेवाड्यार पुराय पातर वयर पडलात. आनी आज रात्री पळयल्यार उदक भरून घेवन वयचे हे सारखे संभव आसा. तेन्ना जाता तितले प्रयत्न करून येवन घेवन ते थोडे पातर घालचे जा म्हणून आमकां हे करूं जा म्हणून हांव तुमकां सगळे गांवचे वतीन विनंती करचे आसा. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.